हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोऽपि अनन्तनाम्ने च एकोऽपि अनन्तरूपिणे एको न द्वितये तुभ्यं सर्वान्तरात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् लभ्यते। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री देवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमः. पैर्च वारांतु आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह समर्थको वन्निः अनिलो धरणीधरः. यो श्लोक जतरशिलो तांतु भितरी आवर्तनाय नमः त्याविषयी सांगतरशिला. आवर्तन म्हण म्हळ्यार सृष्टिचक्र निरंतर गुंतर आसता म्हणटा गुंडायतल कोण सृष्टिचक्र कालचक्र प्रति एक गुंडायतल कोण म्हण म्हळ्यार परमात्मा. आवर्तन आवर्तन म्हळ्यार एक सगळे एक सर्कल एक राउंड तशी त्या गुंडायतल निरंतर जावन तक ते आवर्तनाक म्हळ्यार आमकां गोत्तशिल्लें म्हणटा आमगेल आयुश्याक आनी आमी प्रजापती ब्रह्म म्हणटाची म्हळ्यार सृष्टिकर्ता ब्रह्म चतुर्मुखो तक्का परब्रह्म म्हळ्यार परमात्मा. ते ब्रह्माकय एक आयुष्य प्रमाण म्हळेलें आसा म्हणून आमी लेखताची ब्रह्म शाश्वत रुद्र शाश्वत इंद्र शाश्वत म्हळ्यार त्या म्हळ्यार तांगेल आनी आमगेल आयु प्रमाणा मस्त चढवून आसा. पयरी सांगला ते ब्रह्माले आयुष्य परिपूर्ण तागेले एक 100 वर्ष म्हळ्यार तागेले एक आयु प्रमाण 100 म्हणून धरला रे. त्या 100 वर्ष ब्रह्माल 100 वर्षाक आमगेले मनुष्य मापनांतू कितले जत्ता म्हणून म्हळ्यार ते ब्रह्माल 100 वर्ष 864 कोटी इंटू 365 म्हळ्यार तागेले एक वर्ष जाल्ले 864 कोटी तागेले आमगेले 864 कोटी वर्ष तागेले एक दिवस इंटू 365 दिवस म्हणून म्हळ्यार तागेले एक वर्ष वापस इंटू 1,100 म्हणून म्हळ्यार तागेले परिपूर्ण आयुष्य म्हणून लेखताचे आमी ब्रह्माल म्हणटना आमकां ते तागेले आयुष्य आमी काउंट करची पयशी कितली की चड आशिल्ली देखून ब्रह्म शाश्वत म्हणून दिसता आमकां. जाल्यार ब्रह्माकय निवृत्ती म्हणून आसा ब्रह्माकय निवृत्ती आसा तशी देवादी देवतेंक लोकपालकांक पूर एक आवृत्ती आनी निवृत्ती दिवन एक ते आवर्तन निवृत्ती ते दिवन एक आवर्तन करतलो तशें जावन ताका आवर्तनाय नमः म्हणचे. तशीच अनेक अर्थ आवर्ताक कसले म्हळ्यार सुळी म्हणटाचे आमी म्हळ्यार एक उदकांत म्हणटा पळय आमी न्हय तो ओड सुळी तई आनी पक्कनी चमकल म्हणजे पोंवचे जायना ते गुंचे एक तशी उद्दा थंय गुंतोर आसता तांतूं भितर कोणाकय पोंवचे जायना ताका सुळी म्हूण म्हणटाची. तशी भव म्हूण म्हळ्यार एक भव म्हळ्यार हे संसार म्हळ्यार एक सागर म्हणटाचे आमी. ते सागरांतून एक सुळी आसल्यार आमकां तांतूं हे भवसागर म्हणलेले हे संसार म्हणलेले हे जीवन म्हणलेले हे सगळेच एक आमगेले एक जनन मरणा मध्यंतूल एक ते वर्स आसच पळय ते एक ह्या भवसागरांत हे प्रपंचा म्हणलेले एक सागरांतूल एक सुळी ती तांतूं भितर शिरकल नंतर आमकां भायर येवचें ना. देवान केन्ना आमकां तांतूं दुखून भायर घालता तेन्ना केन्ना देव आमकां तांतूं भितर एंटर करता ते जनन केन्ना तांतूं दुखून भायर घालता आमकां देव ते मरण म्हणल्यार ते आवर्तना भितर ते आवर्त तांतूं ते सुळींतू शिरकल नंतर आमकां भायर येवचें जायना. ताजे खातीर पुरंदरदासान ते पद्य सांगचें सुळियोळू मुळुगिदे नंबिगा अद रिंसळेदु ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋ ಅಂಬಿಗಾ म्हणून कळ्ळें. आरू तेರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗಾ ಅದ ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗಾ. काम क्रोध मोह मद मात्सर हे भवसागरांतले पुरे 6 तेरे तशी ಅದು ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ आमकां कंट्रोल हाडू जायना ते आमकां जावन ते कसं ते आमगेले मनांतुले शत्रू हे पुरे तांकां निग्रह हाडूक कंट्रोल करूं आमच्यान जायना. तशें जावन म्हणचे ते सुळियोळू मुळुगिदे अंबिका ताजी सुळींतू हांव बुड्डून गेल्लो देवा तांतूं दुखून भायर कोरका जाल्यार तुवें आमकां भायर कोरका. दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया गितेन देवान सांगला. तशी हे
कसल एक माया मोह म्हळेल सुळेस पळत तागेले दिकून तांतू दुखून पार करी म्हणून सांगून आम्ही ताका मागू का कोण म्हाका शरण येतकी तांकां हे माये दुखून हांव बिडगड करता म्हणून सांगून गीतेन तू देवान सांगिल्लंच पळय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामे ताम तरंती ते तश जावन कोण आमकां हे संसार म्हळेल सुळीन तो घाला की हे संसारा दुखून भायर येवका जाल्यार आमी तागे लागीं मागू का तशी सुळी भितर घाल न्हू सुळी दुखून भायर काडटलो आवर्त अंतू घाल न्हू निवृत्त करतलो तशें जावन ताका आमी आवर्तनाय नमः म्हणचे हे कष्ट म्हळेल कसं आमी म्हणटा पळय सुळी जिवना येवचे कष्ट हे कष्ट कोणाकय चुकिल ना आमी महाभारत न्ही काण पळयताची आमी आतां रामायण काण पळयताची दशरथ दुःख पावलो कैकेयीक मत्सर येयले हे पुरे पळय आमी म्हणटाचे कसं न्ही कामक क्रोध आदी सकडी हे तांकांय चुकिल ना रामायणान पळयलें आमी महाभारतांत पळयलें द्रौपदी कितली कश्ट भोगली पंच पांडवांक कसल सकड कश्ट येयले कुंती कितली दुखली हांणी पुरे कृष्णा शरण येवनूची कृष्णान तांकां तांतू दुखून पार केल्लेले म्हण येता आमी तशी आमकांय देवान मस्त कश्ट दिला दिता सुखय आस ते आमगेले कर्माक अनुसार जावन मेळचे जाल्यार त्या कश्टांतू आमी भायर घाली आमकां ह्या कश्टा दुखून म्हण कोणाले मागता म्हळ्यार देवा लागीं मागू का कशी म्हळ्यार सांगलें जीवन म्हळ्यार एक नाटक आमी आयल्याची पात्रधारी जावन आमकां डायरेक्टर कोण सूत्रधारी नाटकाचे कोण परमात्मा म्हणटा ते नाटकांतू पात्र घेवन आमी हांगा आयली नंतर ते पात्र निर्वहण आमी करूं का ते करना म्हूण आमी सांगू जायना कोण सांगिल तशी करका आमकां डायरेक्शन कोण दिता ताणें सांगिल तशी नव नाटकांतू रंग म्हळ्यार कोण सकड नाटकांत पार्ट घेताची तांणी नाटकांत कशी त्या डायरेक्टरान सांगला तशी पात्र निर्वहण करचें तांगेलीतले तांणी तांकां खूश येशील तशी नाटक करून वचनाची पळय रडताची हांसताची दुखताची खूश पावताची हेंचें जीवन आमगेलें देवान सांगिल तशी देवान आमकां सूख दितना आमी हांसताची देवान कश्ट दितना आमी रडताची जाल्यार नाटकांतू पात्र करतना आमी बारी एक नमने निस्पृह जावन निर्मल मनार करताची त्यामुळे आमकां गोत सांतू दुखून भायर येतरी नाटकांतूल पार्ट तो रडचे पार्ट हास्य पार्ट विलन पार्ट पुरे एक 3 घंटे वेळा नाटकांतूल पुरे 2 घंटे वेळा जाल्यार हे जीवन म्हळ्यार आमकां ते केदना आमकां ते नाटकांत पात्र घेवन नाटक करतना आमकां ते गोतच कितले वेळा आमगेले रडणी जाता कितले वेळा आमकां हांसू सूर जाता कितले वेळा सूख येता हे पळय आमकां गोतच आनी ते आमगेले न्हय न्हू ते एक पात्र न्हू आमगेले म्हणले कोण एक नमने कोणाला की कसं की एक 3 घंट्याची वेळ न्हू म्हणले कोण करता पळय आमी तितले निर्लिप्त मनार तितले निस्पृह मनार आमकां जीवन आसचें जायना पळय इथं म्हळ्यार कश्ट येयले कुडले आमकां ते कश्ट केदना कैद जाता म्हूण आमकां कळना सूख येतना हें सूख केदंत आसता म्हूण आमकां कळना ते ममकार म्हळ्यार जीवन अंत आसता नाटकांत आसना इथं म्हळ्यार तांतू ते पात्र खाली म्हूण दिसता आमकां जाल्यार त्या नाटकांत कशी पात्र करतना आमी एक नमने निर्लिप्त जावन आसताच की तशी आमकां जीवन आसचें जायना पळय कोण एक नाटक पात्र करतना कसा निर्लिप्तता कसा स्थितप्रज्ञत आसता त्याची स्थितप्रज्ञता जेव्हा निर्लिप्तता कोण जिवनांत तो दाखयता तो ह्या जिवना दुखून पार जाता म्हूण म्हणटाची जाल्यार कितली कश्ट आसते कश्ट आमकां येतना त्या म्हळ्यार सातसूच्या कितले कश्ट आसा म्हणून कसले जिवना कश्ट येतना आमी कितले पंत लागताची यो आमकां कसले कश्ट येयले अशी कितले कश्ट हे केन्ना सरची की असल चिंत कितले सकड येता पळय आमकां देवच आमकां म्हूण लेखून घेवन देवान आमकां हे कश्ट भोगू दिलेले एक न्हय एक दीस हे कश्टाक कसा की एक अंत्य म्हळ्यार आसतले सूख म्हळ्यार आमकां मेळटले आशा म्हळ्यार एक जीवन मुखार वचा एक वाट तशी देवाल वयर एक आश दवर घेवका आश म्हळ्यार जिवनांत न्हय देवाल वयर एक न्हय एक दीस पुराय सम करतलो देव ना नतले रे आमी ते भोगूक मन सिद्ध करून घेवका इथं म्हळ्यार कसल की आमी केल्ले प्रारब्धाक आमकां देवान कश्ट दिला तशी जिवनांत कश्ट दितलो तोची सूख दितलो तोची हे द्वंद्व असले आवर्तन नाही येता तसले प्रति एक विशयांत कशी आवर्तन म्हळ्यार एक सर्कल म्हणल्यार सुख दुःख कष्ट हे पुरे तशीच जीवनचक्र कालचक्र तशीची सृष्टीचक्र निरंतर जावन गुंडायतलो परमात्मो दिकून ताका आवर्तनाय नमः म्हूण आमी म्हणटाची तशीची
निवृत्तात्मने नमः त्या निवृत्तात्मने म्हणून लेखूयात आम्ही अनिवृत्तात्मने म्हणून लेखूयात आवर्तनो जतरे एक एस मार्क असतो श्लोकांतो ते निवृत्तात्मा म्हळ्यार अनिवृत्तात्मा जव निवृत्तात्मा दोन लेखारी आम्ही ताजेर तो लेखूयात तशें निवृत्तात्मने नमः म्हळ्यार देव आमगेल कर्मफलाचे आधारा वयरी आमकां निवृत्तीक पेटयता निवृत्ती म्हळ्यार मोक्ष म्हण म्हणटाच आमी निवृत्ती मार्ग म्हळ्यार मोक्ष वच्चो मार्ग प्रवृत्ती मार्ग म्हळ्यार हंगा कसल की पुरे कोर्ण कर्म कोर्ण वापस वापस जनन मरण चक्र येवचाक ताका प्रवृत्ती म्हळ्यार निवृत्ती म्हळ्यार हे अंत दुखून निवृत्ती प्रवृत्ती आमकां बंध मार्गांत घालता जाल्यार निवृत्ती आमकां मोक्ष मार्गांत पेटयता म्हण परमात्मा केन्ना निष्पक्षपाती म्हळ्यार कसं ताका कोणाले वयरी पक्षपात ना तांकां मात्र हांव मोक्षा पेटयता हांकां पेटोवचें ना तांणी म्हाका कसं कितें दिल्लें हांणी म्हाका कसं कितें दिनी तसल देवाना आमी कसल केला त्या कर्मफला आधारा वयरी आमकां बंध मोक्ष म्हळ्यार स्थिती मेळची तांतू देवान कसले म्हळ्यार देवान कसले करचें ना न्ही देवाले आमी म्हाका कसले म्हण म्हळ्यार हे मोक्ष बंधनांत मस्त मेळना अशी मोक्षादी कडेन वचीत तसल मन आमकां दी जाल्यार तितले एकक आमगे अंगांतूल दुर्गुण उणी करचे तशें कर देवा दुर्गुण नानातील मनीस ना ते सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्तीक समजावन आमी चलचे आमगे अंगांत आमकां जिवानांत घालतना सृश्टींत घालतना देवान खंयची प्रकृती आमगेले शरीर म्हणून सांगला की खंयची प्रकृती आमकां म्हणून सांगला की त्या प्रकृतीक समजावन आमी जीवन करतात सात्विक प्रकृती दिकडे आमगेलें मन गुंची तशी करी म्हण आमी कोणाले मागता म्हळ्यार परमात्माक मागू का तशी देवान सांगला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती कोण म्हाका पत्र जव पुष्प जव फल जव तोय कसले उद्दाक जाल्यार कोण म्हाका भक्तीन दिता की ते हांव घेता म्हण म्हळ्यार तेच म्हणलें हांवें देव कसल दिल्ला आमी म्हण पळयना ते दिल्लेलांत आमगेली श्रद्धा कसली आमगेली भक्ती कसल म्हण मात्र पळयता देव तू कसं म्हाका दिल्लें म्हण म्हणा तू म्हाका कितले भक्तीन दिल्लें म्हण सांगून मात्र देव पळयता तशी आनी आमी ह्या निवृत्तात्मा म्हणजे मोक्षादी कडेन व्हरचें म्हण अनिवृत्तात्मा म्हण म्हळ्यार आनी म्हळ्यार आमी जीव तशी सर्व जिवांक आवृतः अंतर्यामी जावन आसतलो आवृतः अनिवृत्तः आमगेले सृष्टींतू कितलो जीव ताण सृष्टींतू घाला की तितली जिवांत अंतर्यामी जावन आसून ते जिवाक नियमन करून घेवन नियामक शक्ती जावन त्या जिवान कशी सकट जीवन करका म्हण म्हळ्यार निर्णय करतलो परमात्मा देखून ताका अनिवृत्तात्मा म्हणचे तशी आनी म्हळ्यार आमी मुख्य प्राण म्हूण लेखल्यार आनी अवृतः आनी म्हळ्यार मुख्य प्राणाक तागेले अंतरंगाचे सेवक म्हणटाचे मुख्य प्राणाक हरिय मतवे हनुमन मतवे हरिय मतವು देवाक न्ही मुख्य प्राणां तितली प्रीती की मुख्य प्राण म्हळ्यार देवाला अंतरंगाचे सेवक म्हूण म्हणटाचे आमी तितले एक नमने प्रीती हरिय मतवे हनुमन मतವು देवाक न्ही मुख्य प्राणाक हरी सर्वोत्तम वायू जीवोत्तम म्हणटाचे जीवरोळू उत्तम मुख्य प्राण तो सर्वोत्तम देव जाल्यार ताणी सृष्टी केलेले सर्व जीवांत उत्तम जीव कोण म्हळ्यार मुख्य प्राण देवाक मस्तू लागींचो तो तशें जावन ते मुख्य प्राणाकय मुख्य प्राणाला अंतरंगांतूय आसून घेवन मुख्य प्राणाकय नियमन करून घेवन कसल काम करो का जगत्यांतू ते काम करयतलो परमात्मा देखून ताका अनिवृत्तात्मा म्हणजे तशीच आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संवृताय नमः संवृतः सम्यक् आवृतः म्हळ्यार चांग रितीरी आवृतः आवृत जावन आशिल्लो कोणाक म्हण म्हळ्यार दंपून घेतिलो मुचून घेतिलो म्हण लेखल्यार आवृत करून घेतिलो म्हण लेखल्यार कोणाक तांगेले भक्ताले हृदयांतू संपूर्ण जावन चांग रितीरी भोर आशिल्लो कोण देवाल वयर मस्त भक्ती करता की पण देव परमात्मो पुराय जनाल हृदयांतू रथकमलांतू एक सुवे मना इतली जागेरी तो बिंबरूपी जावन आस म्हण सांगून आमी म्हणटाच सर्व जीवाल अंतर्यामी जावन बिंबरूपी जावन तांगेले हृदयाचे एक
रथकमलाचे एक मूल्यांत एक सुवे मोन्या इतले जाग्यार आसता तो परमात्मा म्हूण लेखताची जाल्यार तो थंय आसा म्हूण कळची कोणाक म्हळ्यार तागेले वयरी मस्त भक्त आशिल्ले जनाक तो तांगेले हृदयांतू तांकां दिसता कोण विशेष भक्त कितें वाले कोण ज्ञानी भक्त कितें वाले तांकां तांगेले हृदयांतू तांणी परमात्मा पळयताचे वापस खंय खंय वचून परमात्मा सोदूका म्हूण तांकां दिसना तांकां तांगेले अंतरंगांतूच परमात्मा दिसता भायर वचून आमकां देवस्थान उत्सव आनी दुसरेक पळोवन एक कसलो संतोष मेळटा पळय तो संतोष तांकां अंतरंगांतलो परमात्मा पळोवन दिसता कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या शक्ती ती एक साधना ते साधन कोण घेवन तांणी अंतरंगांतू परमात्मा पळयताचे आमकां दोळचिम्मी करून ध्याना बसल्यार आमगेलें मन खंय खंय वता आमकां बाह्य एक अवलंबन जावका ताजे खातीर आमी परमात्माक त्या परमात्माक आमी एक बिंबांत पळयताची तोच बिंब रुपी आमगेल्या अंतरंगांत आसा आमकां तो पळोवचे कश्ट जाता देखून आमी बिंबां भितर परमात्माक पळयताची जेवा तशी सम्यक आवृत भक्तांगेल हृदयांतू चांग रितीरी आवृत जावन आशिल्लो परमात्मो भोर नाशिल्लो परमात्मो देखून ताका सम्यक आवृत समृत म्हूण म्हणटाची तशीची सद्गुणाचे सागर जावन आशिल्लो परमात्मा देखून तो समृत तशी संप्रमर्दनाय नमः संप्रमर्दन सम म्हण एक अक्षर पदकोश म्हणून संस्कृतांत असं म्हणतात एक अक्षराक एक करतो सांगतात त्यांनी तशी सम म्हण ताका संपूर्ण जेव्हा समान जेव्हा चांग सम जावन सुचे असल पुरे अर्थ येता तशी संपूर्ण तशी प्र म्हण ज्ञान तिळवळिका बौद्धिक शक्ती आकपरी प्र म्हणटाची मर्दन संप्रमर्दन चांग रितीरी आमकां ज्ञान दिवन मर्दन म्हळ्यार नाश करतलो ज्ञान दिवन नाश करचे म्हळ्यार कसं नाही पळय शरीर म्हळ्यार नाश जावूका सिद्धांकय साधकांकय मोक्ष पावतल जनांकय मुमुक्षु जनाकय कसले ना अशी सहज जीवन करतल जनाक कसले नाका आमकां कसले गोत ना अठराशे आमी जन्म आयलींची मनुष्य जावन मनशान कशी आसूं तशी आसलींची घर केल्ले आनी केलें दुसरें केलें अशी रितीरी कसले परमात्मा ज्ञानान अशी जीवन करतल जनाकय मरूका मरण म्हळ्यार ज्ञानींकय आसा मोक्ष स्थिती मेळ्ळेले जनाक आसा तर परीक्षित महाराजाक मोक्ष मेळचे तितले तागेले पुण्य जाला म्हळ्यार ताका 7 दीस भितर तो भागवत आयकून ताका सकी कोरका आशिल्ले मोक्षा खातीर तितले ताणें प्राप्त करून घेतले जाल्यार तागेले देहाक मरण जाल्ली म्हळ्यार वय न्हय तशी मर्दना म्हळ्यार मरण दितलो नाश करतलो म्हणल्यार सम्यक चांग ज्ञान दिवन आमकां नाश करता म्हळ्यार कोणाक परिपूर्ण ज्ञान मेळ्ळा की तांकां शरीर नाश जातरी मोक्ष स्थितीक व्हरतलो तो परमात्मा संप्रमर्दन जेवो सम म्हळ्यार आमी एक संसार म्हळ्यार भव ये आमी आयलंच पळय जिवनाक त्या म्हणल्यार प्र आमकां हांगा कश्ट दिता देव मर्दना समाज आमकां दमन करता शिक्षा दिता म्हळ्यार संसार म्हळ्यार सागरांत अज्ञानी जनांक कश्ट इत्यादीक दिवन मस्त तो भोगयता तसो परमात्मो तेदनाय आमी लेखूनच खंय देव आमकां मस्त शिक्षा दिल्ले आमी कसो लेख करनी थंय आमी कसो लेखू का म्हळ्यार परमात्मान आमकां शिक्षण दिल्लें शिक्षण म्हळ्यार आमकां आतां पूर्व प्रारब्धाक कसा केला म्हूण गोतना त्या प्रारब्धाक समजावन आमकां इतले कश्ट मेळटा म्हूण जाल्यार आमकां तें एक शिक्षण म्हूण आमी लेखू का हो कसले वायट केलेले देखून आमी ह्या जन्मांत इतले कश्ट भोगताची आनी ह्या जन्मांत आमी कसले वायट करूनच तेदर आनी एक जन्म पुणे आमकां देव चांग दितलो हें शिक्षा म्हूण लेखचे पयशे आमी देवान आमकां एक शिक्षण दिल्ली म्हूण लेखलें जाल्यार आमकां जीवन सुलभ जाता शिक्षा दिल्ली म्हूण लेखल्यार थंय सगळो दीस आमकां अयो बुक्का न्हय म्हळ्यार एक आमकां बोगयत न्हय देव आमी बगू का न्हय हें एक गोळ म्हणटाची कर तेंचे जीवन घेवन आमी मरची जाता ताजे पयशी आमी कसं की केला आमकां देव शिक्षण दित आसा आनी हें पळय कोर नुका फुडें जन्मा केल्लेले देखून तूं जन्मांत पूर्वांत जन्मांतरांत केलेले कश्ट तूं आतां भोगतर आसा हें कोर नुका म्हळ्यार एक शिक्षण दितर आसा आनी पुणी तूं सार्थक रितीर जीवन करी योग्य रितीर जीवन करी कसल चांग कोर का जिवनांत तूं तें पुरे कोरून घे कसल कश्ट भोगला हे फुडले
आणि तू या जीवन सम करून घेतलं आणि तुका जीवनान तू सुख असतले वापस आम्ही हांगा कसं लेक्का म्हळ्यार सुख म्हण म्हळ्यार व्हड कार बंगलो अन्यक दुसरे घेवन भोंवचे खावचे जेवचे न्हिदोचे हें पुरे सूख म्हण लेक्का ना अशी सूख म्हण म्हळ्यार कशी परमात्मान गीतेन तो सांगला पळय आमकां आमी कसं योगभ्रष्ट जल्ल जना काही श्रीमतानम गे हे एक ज्ञान की प्रत्येक संपत्त आशिले घरान तू तंक जन्मा घाल न्हू ती अर्ध जाल्ली साधना खंय तर जाला अर्ध की कालो की कसं म्हण गोतना ती साधना खंय तर जाला ती परिपूर्ण जावचे तसले एक जन्म दिता या सूख म्हण आमी लेखोका आमकां परिपूर्ण ज्ञान मेळचे तसल जन्म मेळ का म्हण आमी भक्तांक गेल जीवन आनी पुरे पळयलें पुरे जिवन कश्टारी आशिल्ली पुरंदरदास सुरवेद तो नवकोटी नारायण जाल्यार तो कसले सूख भोगनी खावचे जेवचे खंयचे विशय नेश्चे समीत तो समन एसनी जाल्यार मागीर ताका देव म्हणलें खंय आसा कोणा सोदूका म्हण मना येतना ज्ञान मेळटा ताणें सर्व त्याग केले मागीर तागेलें जीवन आमी आतां सूख म्हण लेक्चरी तिरी अर्थ करून घेतला तागेलें जीवन कश्टाचें जाल्यार तो सुखार आशिल्लो तो परमात्मा अल्पद्यनी म्हणून घेवन की ज्ञान वांटून घेवन की पुरे जना ताका मना कसं आसा तें ज्ञान त्या पद्या मुखांतर तो जगत्याक वांटून घेवन की तो सुखार आशिल्लो जाल्यार आमकां दिसता कसलें ना घर ना दार ना थंय मागलो हांग मागलो अशें जीवन केलें तशें जीवन केलें म्हण आमकां पुरंदरदासालें जीवन पळयतना दिसता तशीच संत सखूबाईल जीवन पळयलें रे ती वय तशी मस्त कश्टार आशिल्ली ती ऐहिक जावन ते कष्ट जाल्यार तिगेल मनान तूं तसल तिगेल देह कश्ट भोगता आशिल्ले जागेल तिगेल मन पांडुरंगाल्यान तूं लीन जावन ती सुखार आशिल्ली मनान ती सुखार आशिल्ली संत सखूबाई तश जावन केन्नाय कसं नाही म्हण देवान आमकां कसं कश्ट दिला रे त्या देहा दिलेले कश्ट देह म्हळ्यार प्रारब्धाक अनुसार जावन आमकां मेळलेले जाल्यार आत्माक देवान कसले कश्ट दिनी त्या जिवात्माक कसले कश्ट दिनी तो त्या जिवात्मा केन्नाय परमात्मा लोटू आनंदार आसता आशिल्ले भक्तांक गेल तशीच संप्रमर्दना अह समर्थको वन्ही अनिलो धरणीधरः अह समर्थकाय नमः अह म्हण म्हळ्यार एक करतारे अह म्हळ्यार उजवाडू म्हण लेक्की येता आमी अह म्हण म्हळ्यार फांत्यारी सकाळीच्यो वेळो उजवाडू या पुरे अह जाल्यार समर्थ म्हण म्हळ्यार रात्री म्हण म्हणटाचे तशी दिवसू रात्री करतलो सामान्य जावन आशिल्लो अर्थ अह समर्थकः अह समर्थकाय नमः दिसू रात्री असले कालचक्र गुंडायतल तसलो परमात्मा दिकून ताका अह समर्थकाय नमः अनेक अह म्हण म्हळ्यार आमगेल अहम म्हण लेखला रे ये अहम म्हण म्हळ्यार कोण तागेल भक्त कोण ताका देव जावकाम म्हण लेखून कोण साधन करू प्रयत्न करताची तांगेले मनान तुले अहम म्हळेले तो नाश करता देखून ताका अह समर्थकाय नमः म्हणून म्हणचे तशीच नैनातल्या परमात्मा कशी असता म्हण म्हळ्यार गीतेन तूं सांगला ताण कसं म्हळ्यार न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम हांव सोडल्यार हें जगत्यांतू चराचर जगत्यांतू कोणेय तांणी म्हणना म्हळ्यार प्रती जिवींतू आवास न तदस्ति मया विना मेगेल हांव म्हाका सोण जगत्यांतू कसले ना ताका ताणें म्हणला सर्व सृश्टीचे चराचरांतू हांव बिंबरूपारी आस प्रती सृश्टीचे चराचरांतू परमात्मो आस मया विना न तदस्ति किंचित मेगेल म्हाका सोण जगत्यार कसले ना म्हण म्हळ्यार तशी आमी म्हणटाची ब्रह्मांड पिंडांड अशी तशी ते कसल ते पिंडांड म्हळ्यार आमगेले शरीर म्हण लेखलें ब्रह्मांड असल ब्रह्मांडांतू असल पिंडांड कितले केसाचे त्या पिंडांडांतू ब्रह्मांडांतू सर्व जिवांतू चराचरात्मक जगत्यांतू प्रती एकांत अंतर्यामी जावन जगत्य पालन करचे नियमन करचे पुरे काम करून आसूचे परमात्मा दिकून ताका प्रवर्तक जावन आसा सर्व जिवांचे तशें जावन ताका अह समर्थकः म्हणजे अह समर्थकाय नमः वहनये नमः वहनी म्हळ्यार सामान्य जावन अग्नी एक सुलभ अर्थ कसले म्हळ्यार वहनी म्हळ्यार अग्नी अग्नीचे अंतर्यामी जावन आसूचे परमात्मा आम्ही पळय परशुरामान अग्न्यांतर्गत परशुराम म्हणून सांगून यज्ञ करचे यज्ञांतू अग्नींत सुचे परशुराम म्हणून सांगून यज्ञाच्या अग्नींत
कसल दिताना यज्ञांतर्गत परशुराम म्हण अग्न्यांतर्गत परशुराम म्हणून आम्ही सांगताची तशी परमात्मोचे अग्निमितरी तेजो रूपारी अस तश जाऊन ताका वहनी म्हणून म्हणचे नाही मैं वहनी म्हळ्यार एक वाहक भरतलो म्हणल्यार री तो देव वहनये नमः म्हणटना आमकां खंय मरता म्हण म्हळ्यार आमगेले कर्माक आमगेले गुणाक अनुसार जावन आमी कसल कर्म करताच पळय त्या कर्माक समजावन आमकां मेळचे एक पाप पुण्य म्हण म्हळेलच न्हय तशी ते पापाक आनी त्या पुण्याक आमी पुरे गरुड पुराण वाजितना आमकां कळटा कळ्ळें मस्त पाप केलं रे तो जीव ते फटी म्हणून गेला रे गरुडाला न्ही विष्णू संवादार असते गरुड पुराण गरुडान निमगुचे परमात्मा लागी हांगा आसतना आमी जीव अनुभवचे करचे सकट पळयताची ताका मागीर वापस तूं जन्म आसा म्हणटा प्रति जिवाक तसले तो जीव हांगा दिल्लें शरीर सोडून वतरी अनेक शरीर मेळतय तो जीव कसल कोर नासता खंय असता म्हणून सांगतना देवान पुरे सांगचे तो जीव हांगा दुखून वतरी कसल सकट जत्ता हंत हंत जावन सांगता हांगा आसतना आमी कसं केलें कसल फल मेळटा तो जीव कसो तशें ताजे अर्थ यो कसले म्हळ्यार आमगेले कर्माक अनुसार जावन आमी कसल की एक पाप आमी पुण्य म्हणटाचे डेबिट क्रेडिट म्हण लेखूयात तशें आमी कसल सकट वट्ट करताच की ताका आमकी एक स्थान आसा म्हणजे त्या गरुड पुराण वाजितना म्हळ्यार खंयकी एक खंयची एक लोकांत आमकां हें शरीर सोडली नंतर अनेक शरीर मेळतय ते आमी जन्मजन्मांतरांत उट्ट करलेले जेव्हा ह्या जन्मांत आमी केलेले कसल की पापाक म्हळ्यार सत्कर्माचे न्ही कुकर्माचे दुष्कर्माचे कसल फल आस पळय त्या फलाक अनुसार जावन आमकां एक जाग मेळटा त्या स्वर्ग नरक ऊर्ध्व लोक अधोलोक सकट आसता त्या गरुड पुराणांत वाज्यो वयता ते तशी त्या लोकांत ते स्थानांक आमकां व्हरतलो परमात्मा तो वहनी म्हळ्यार वाहक म्हण लेखल्यार एक जीवान केलेले कर्माक अनुसार जावन अनेक जन्म मेळचे पुढे ह्या शरीर सोडले नंतर अनेक शरीर मेळचे पयशे पुढे खंयचे लोक ते जीवात्माक होर कापळे थंय व्हरून हाडतलो देखून ताका वन्नये नमः म्हण म्हणचे तशें अह संवर्तको वन्नी अनिलो धरणीधरः अनिलाय नमः अनिलाय नमः म्हळ्यार रूढीचे अर्थ कसले म्हळ्यार अनिल म्हळ्यार आमी वारे म्हण म्हणटाची वापस सांगता म्हणना पंचभूतांतू परमात्मा आसा पंचभूतांतूल एक वारे भूमी आपो नल अनिल म्हणटा पळय आमी तशी आकाश तशी अनल अनिल अनिल म्हळ्यार वारे पंचभूतांतूल एक त्या पंचभूतात्मक जगत सृष्टी केलेलं परमात्मा देखून त्या पंचभूतांतूल अनिलांतूय वाऱ्यांतूय परमात्मा आस म्हणले ना अनिल म्हण म्हळ्यार आमी मुख्य प्राण म्हण लेखल्यार तवळ म्हणते अनि म्हण म्हळ्यार अनिव्रतात्मने मुख्य प्राणालयांतूय परमात्मा नियामक जावन आस म्हण म्हणले आमी तशीची या वाऱ्यांतूय असुचे परमात्मुची तशें जावन ताका अनिल म्हण येता जेव तागेलें नांव वाऱ्याक येयलें म्हण येता आमी जाल्यार त्या निष्पत्ती न्ही जावन अनिल म्हण अनिल नील म्हण म्हळ्यार आश्रय आमकां जिवांक आश्रय दितलो परमात्मो तशें जावन तो अनिल म्हण ताका न नील तो कोणाले आश्रय अवलंबन करना तोची पुराय जना आश्रय दात सर्व सृष्टीक तोची आश्रय दितलो मात्र तो कोणाले आश्रयांतू नसतिलो तशें जावन अनिल आमकां सर्वांकय आश्रय दितलो नील तशीच न नील तो कोणाले आश्रयांतू नसतिलो तशें जावन अनिल तशी अनिलाय नमः धरणीधरः धरणीधराय नमः धरणी म्हळ्यार भूंय धर म्हळ्यार धरून घेतिलो हाजे पशी पुढे येयला धरणीधरः म्हळ्यार वराह अवतारांतू भूंयक धारण करून घेतिल परमात्मा देखून ताका भूधर धरणीधर सकाळी म्हूण म्हणटाचे भूदेवीक धारण करून त्या हिरण्याक्षान रसातळा व्हरून निपोवन दवरलेले भूदेवीक ताका यज्ञवराह जावन ते चारी तागेले शृंगारी दाडे शिलके ताका चारी तद्वेर दवरून घेवन येवन अपास भूंयचें स्थान कसल पळय थंय दवरलेलो परमात्मा कोण म्हण म्हळ्यार भूवराह म्हणटाचे आमी ताका धरणीधर म्हण म्हणचे मात्र न्ही
भूमी समेत आम्ही मस्त ग्रह असा म्हणून म्हणताच एक सौरमंडलांतू एक सूर्यमंडलांतू नम ग्रह असल पुरे आमगेले आमकां सायन्सय शिकयता नैनतले ग्रह नक्षत्र तारे पुरे केल्लेले परमात्मो म्हण म्हणटाचे आमी असल कितली की ब्रह्मांड आसाची म्हण म्हणटाची असल कितली की सौरमंडल आसा म्हण आमी म्हणटाची जगत्यान तो तितले सकडनी ग्रह करून पळोवचो परमात्मोची म्हणटा तशें ताका अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायका म्हण म्हणचे एक ब्रह्मांड न्ही कितली की अखिलांड कोटी कोटी ब्रह्मांड नायक तो म्हणटा असल कितले की तागे सृश्टींत असल कितले की सौरमंडल ताणे सांगचा अर्जुनाक विराट स्वरूप दाखवून मम एकांशेन सितमिदं जगत तू आता मेगेल पळयलेलं हे विराट स्वरूप मेगेल कितले की अंशांतलो एक अंश तो म्हणटना त्याचे विराट स्वरूप अर्जुना पळोवचें जायनी त्याचे वर्णन करतना आमकां एक आलोचना करचें जायना तो परमात्मा कशें आशिल्लो म्हणटना तो सांगता कडेर म्हणटना अर्जुनाक कडेचे श्लोकान सांगता मम एकांशेन सितम मेगेल एक अंश म्हूण हें एक जगत ताण पळोवचें एक अंश म्हण तसल्या वरलेलो अंश वरलेलो कितले सकड आसा आमकां आलोचना करचें जायना तसल परमात्मा तो तशानो सर्व भूमी समेत सर्व ग्रह ताण एक कक्षे म्हणजे तांकां एक स्थानमान दिला त्या स्थानार आसून ते स्थान सोडून तांणी वचनान अशी तांकां निग्रह करून पळयतलो परमात्मा दिकून ताका धरणीधराय नमः म्हणजे धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नु नारायणो नरः सुप्रसादाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विश्वदृशे नमः विश्वभुजे नमः विभवे नमः सत्कर्ताय नमः सत्कृताय नमः सत्कर्त्रे नमः सत्कृताय नमः साधवे नमः जन्नवे नमः नारायणाय नमः नराय नमः आता सुप्रसादाय नमः सुप्रसादाय नमः प्रसाद मना प्रसन्न करा म्हणून म्हणटाच आमी देवाले निरंतर नामस्मरण केल्यार आमगेलें मन प्रसन्न आसता देवाल प्रसाद म्हणटाची म्हळ्यार कसं न्ही त्या देवाल प्रसाद म्हळ्यार आमकां दिसता गांध प्रसाद आमी देवाल नैवेद्याकय प्रसाद म्हणटाचे ते कसले खंयचे एक आमकां देवाले कसल मेळटना आमगेलें मन प्रसन्न जाता पळय ते प्रसाद देवाला एक गांध मेळ्ळें रे नीडला लायले वरलेले खंयकी सारोन चमकलीचे आमी देवाला एक नैवेद्याचे कसले मेळ्ळें रे कसं की तोंडा ಸ್ವಲ್ಪ घाल्ले वरलेले थंयचे तशें पुराय जाता जाल्यार केलो उपरांत आमकां अगत्य असो आमकां जर की कश्ट असो त्या वेळार आमी मागून कळकळीरी निमून घेवन बट मामाल करीन प्रसाद घेता कितले जाग्रतेर दवरताचे आमी कित्याक म्हळ्यार तो आमी आमगेले कश्टाक घेतिल्लो प्रसाद जाल्यार ताजे अर्थ कसो जाल्यार प्रसाद म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार रे कसलें मेळ्ळेलें देखून आमगेल्या मनांत एक प्रसन्नता प्लेजर येता की त्या एक प्रसन्न भाव म्हळ्यार कसं न्ही एक खुशी जावचें त्या खुशी कसल मेळटना आमकां मेळटा की ताका आमी प्रसाद म्हणचे तशी देव सुप्रसादः तो एक चांग एक नमूने प्रसन्नता दितलो चांग प्रसन्नता दितलो म्हणटा ती चांग आनंद कसलो आसचा पुरो दुड्डू मेळ्ळ्यार आमकां आनंद जाता एक घडी जाता आमकां आनंद ते दुड्डू खर्चून चमकल कुडले वापास तशीच जाता कसले की खावच्या जेवच्याक आश आशिल्ली मेळटना आमकां कसो की खुशी जाता ओ हे एक खावका म्हणून मस्त काळ तकून लेक्तर आशिल्लो मेळ्ळें खाल्लें ते आनंद कितले वेळ ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वापस बूक जातना कसले की खावका म्हणून दिसता तशीची दुड्ड मेळटना तशीच एक बंद मेळटना आनंद जाल्यार खर्चून गेले कुडले दुःख जाल्यार वापस मेळ्ळो म्हणून दिसलें अपेक्षा आसता तांतू जाल्यार कसले आमकां मेळटना परिपूर्णत आसता की वापस अपेक्षा आसना की मनांत संतोष जाता की ती तो संतोष कसो म्हळ्यार आनी ते संतोश आमीकून कसले संतोष ना म्हूण दिसता पळय ते आनंदा पशे वयरचे कसले आनंद ना म्हूण दिसता पळय ते प्रसाद ते प्रसन्न चित्त ते परमात्मा दितलो देखून सुप्रसादः चांग एक आनंद आमकां दितलो परमात्मो तश जावन ताका सुप्रसादाय नमः म्हणजे तेचे म्हणणें परिपूर्ण जावन असोचे आनंद म्हूण सांगून दिवचे कोणे म्हळ्यार परमात्माची ताका म्हळ्यार आनंद परिपूर्ण जावन असोचे परमात्माले मात्र आमकां म्हणणें हांगा मेळचे कसले आनंद आसा पळय ते परिपूर्ण न्ही
वापस जावका म्हूण सांगून अपेक्षा दिवचे आनंद त्या पळय जाल्यार परिपूर्ण आनंद कोण म्हळ्यार परमात्मो त्या दितल दिकून ताका सुप्रसाद म्हणचे तशीची सुप्र म्हणचे कोणाक म्हळ्यार परिपूर्ण ज्ञानींक त्या ज्ञानींक आनंद दितलो संसारादुकून तांकां व्हरतलो मोक्षाक तशें जावन ताका सुप्रसादाय नमः म्हणजे तशी प्रसन्न आत्मने नमः प्रसन्न आत्मा हांगा तशी प्रसन्नता म्हळ्यार भारी एक नमने आनंद मेळचे तशी तो परमात्मो म्हणटा पळय आमी एक प्लेझंट सोल भारी एक आनंद सुचो तागेल्यान तो आनंदाक केन्नाय उणिना परमात्मालान तो ताका म्हणटात न्हू आमी केन्नाय शुद्ध आनंद सच्चिदानंद म्हळ्यार परमात्मो आनंद स्वरूपी आनंद दिता तागेले दुख्ख म्हणलेलें ना केन्नाय परमात्मा लागीं दुख्ख म्हणलेलें ना मागीर न्हू ताणें आमकां दुख्ख दिवचें आमी मात्र लेखचें परमात्मान दुख्ख दिवचें तेचे कितले की पंत आयलो तो विशय दुख्ख मेळचें आमगेले कर्माक आधार जावन सुख दिवचें केन्नाय परमात्मान कर्म आधार जावनूच जाल्यार परमात्माले सुख केन्नाय आसूचेची आनंद केन्नाय आसूचेची देखून आमी परमात्माले वचूं पळयलें म्हूण जाल्यार हें सुख दुख्खाक कसलें मौल्य ना जाता ते देवा लागीं वचून पावची कशी म्हूण एक आलोचना करची म्हूण जाल्यार हें सुख दुख्ख आमकां हांगाचें एक नगण्य म्हूण दिसता तशी तो परमात्मो दोश रहीत जावन आशिल्लो देखून ताका प्रसन्न आत्मा म्हूण म्हणटाचे केन्नाय भक्तांगेल रक्षण करता नव्हतो परमात्मो एक दीस पुणी ताणें प्रसन्न भावनेरी करना नाशिल्लो स्वे पळय आमी बिंब रुपार देवा पळयताचे आमी बद देवा पळयनी जाल्यार बिंब रुपारी पळया हांगाचे वीर व्यंकटेश जेव आमगेल व्यंकटरमण जेव कसले जेव परमात्मा एक देवाल बिंबाचे तोंडार केन्ना पळय एक मंदहास आसता संतोष आसता तशी केन्नाय येतन तो परमात्मा अशें करून आसता अभय प्रदान करून जेव वर प्रदान करून आसता आमी केन्ना पळयल्यार तागेले निमगुचाक वच्चे केन्नाय तागेले म्हाका कसलें नाका देवा परिपूर्ण तुगेले दय मांद्र आसल्यार पुरो म्हूण सांगून म्हाका म्हणचे आशिल्लें स्वाम्यान कसलें निमगू नकाचे देवा लागीं तागेले परिपूर्ण अनुग्रह आसा म्हूण त्या वेळार कसले की सकड कश्ट येयल्यार सैसून व्हरचीत आसले शक्ती दिता तो परमात्मो कितें म्हळ्यार तागेले दय आसल्यार मांद्र आमी ह्या संवसारा दुखून भायर वचचें जाता तशें जावन तागेले दय मांद्र मागयेचें म्हणचे जाल्यार आमकां जगत्यान तूं कसल सकड आकर्शण आसा कसल सकड सूख म्हळेलें दिसता पळय आमकां आमी केन्नाय विंगडा पळोवन आमकां सूख ना म्हूण लेखचें तशें जावन तें सुखा अपेक्षा करता वचचें आमी देवाला मागचें तेची म्हाका तें जाय आशिल्लें आनीक जाय आशिल्लें दुसरेक जाय आशिल्लें जाय म्हणलें लिस्ट आमगेलें सरयना मू देवाले वतना एक मागणे आमगेली कसली केन्ना पळयलें वतन देवा लागीं मी कांय पूण एक मागण घेवन वचें देवा म्हाका हें जाय आशिल्लें तें जाय जाल्यार परमात्मा तो भितर येतना तो कसो निमगेल्यार दिता म्हणून म्हणटा शिवाय केन्ना पळयलें हागेल कांय पूण आस म्हूण सांगून आमी ताणें तोंड गुंडयलें ना परमात्मान वय बे भक्तांगेल कश्टाक भक्तांक रक्षण करच्याक केन्नाय हसनमुख जावन तयार जावन असोच परमात्मो तो भक्तांगेल कश्टाक केन्नाय एक स्पंदन करतलो परमात्मो तो आमी देवा म्हाका तें जालें न्हय मागू वतन जालें मागीर केल्या उपरांत आमी कश्ट येता न्हय हे आर्थ भक्ती म्हणटाची देवा म्हाका तूंचें रक्षण कर का विंगड कोणय ना संकट बंदाग वेंकटरमण अर्थ भक्ती म्हणजे ताका आमी भक्तीन तूं विचार नमने भक्तीस तशी ते अर्थ भक्ती म्हळ्यार केदान आमकां कश्ट येता मात्र आमकां देवाला उडगास येवच्यो जाल्यार तेदन जाल्यार भरलेले दीस तुका मेगल उडगास आशिल्ले हांव तुका कसलें करना वस म्हूण सांगता परमात्मो ना तेदन जाल्यार तो आमकां जायत म्हणून म्हणटा केन्ना तागेल्या चमकल्यार तो जायत म्हणून म्हणटा केन्नाय हागेला हासूचें कर आतां कश्ट म्हणटा नायला आमी जाल्यार म्हणाचे वे तुका कश्ट येता मान मेगल उडगास आयलो तुगेल चेलील वारडिके आनी सांगच्या मेगल उडगास आयला तुका ना न्हय असल पुरे येता तुगेल घर कडेन कसं काही फंक्शन जालें तें दुस तूं काही म्हाका आपय न्ही आज येयल बाय आपोवच्याक असल पुरे आमी सहज सामान्य क्षुल्लक जनाल मनान तूं येवचें विचारयो जाल्यार परमात्माक तूं सूख आसतना अशी मेगल देवळा येद्रा दुखून व्हडली कारार भोंवता न्हय तूं एक दीस देवळ मेगल देवळा गुवन पळय न्ही मू आज कसलें तूं म्हाका गोयला म्हणून देव म्हणा न्हय जायत म्हणून म्हणटा प्रसन्न मनारी तो राखता आमी तितली योग्यता आमगेल तितली पात्रत्व आसा म्हण जाल्यार परमात्मा आमकां खंयचे कश्टा दुखून भायर घालता केलो कश्ट तर आमकां भायर घालो परमात्माक जायना त्या म्हळ्यार आमकां ती योग्यता ना आमगेल्यान ती पात्रत्व ना आमी कश्ट भोगूं का आसता त्या वेळार आमी भोगूं का
जाल्यार ते भोगचे तसले एक मन दी देवा म्हण म्हळ्यार भोगच्या काही मन दित तशी आमी पळयताची केन्ना कृष्णावतारांत खंयची भक्तान कश्टां आसतना कृष्णा म्हणटा ताणें येवन राखला. द्रौपदीन तितली कश्टां आसतना कृष्णा म्हणले कुडले ताणें येवन राखला. केन्नाय भक्तांक सोडून घालना. सो प्रसन्न मनारी भक्तांगेल रक्षण करचें परमात्मा दिकून ताका प्रसन्न आत्मने नमः म्हण म्हणचें. तशी विश्वधृशे नमः. विश्व धृक, विश्व म्हण समस्त सृष्टी, धृक म्हण धारण करून घेतलो. मस्त पंत येयले असले नाम देवाले सहस्रनाम हाजी पशी पुढे सुमार पंत या अर्थाचे नाम येयला. तशी विश्वधृक, विश्व धारण करून घेतील परमात्मा दिकून ताका विश्वधृशे नमः. विश्वधृक म्हणले सृष्टीक ब्रह्मा काही विश्व म्हण एक नाम असतं म्हण जाल्यार रे ते सृष्टीक करच्यो ब्रह्मा काही धारण करून घेतील परमात्मा दिकून ताका विश्वधृक म्हण म्हणटाची. तशीची निर्भीतीनं सगळे जगत त्या पालन करता. धृती म्हण म्हळ्यार धैर्य, त्या धृती धैर्य धारण करची शक्ती हाका पळय धृती म्हण म्हणचे जाल्यार निर्भीतीन कोणाले भंय ना ताका. ताणें पालन करचें, ताणें सृष्टी करचें, ताणें पालन करचें, ताणें लय करचें, कोणाले की ताणें निमगुच्या ना. तशी निर्भीतीन जगत रक्षण करतलो परमात्मा. आता मी म्हणटा न्हय समुद्राला गे आमी चेडवांक घेवन वताच खेळच्याक. चेडून थंय बसताची घर आनी दुसरे कसा कडेन बांदिताच. पुरे जल्ली नंतर कडेर म्हणटाना पय्यान की हातान की ते कुटून पुड्डी करून हे करून येतात. आनी इथे तांणी केलेले ते घर ते काडल्यार कोणेय तांकां निमगितल नाच. त्यांचे दुसऱ्या घरा फातर मारल्यार तेदन बिश्टाच्या येनाच वे. तशी परमात्मो ताणें सृष्टी, ताणें पालन, ताणें लय करची दिकून निर्भीतीना कसल कोरका ते करतलो परमात्मा दिकून ताका विश्वधृक म्हण म्हणचें. तशी विश्वभुजे नमः. विश्वभुक, विश्वधृक, विश्वभुक, विश्वभुजे नमः. प्रलय कालांतू समस्त सृष्टी विश्व भुक, भुज म्हळ्यार भूक म्हळ्यार भोगता खावचें. खावचें म्हळ्यार कसं न्ही प्रलय कालांतू समस्त सृष्टी पोट्टांतू दवरून घेतलो परमात्मा दिकून ताका विश्वभुक म्हण म्हणचें. तेगेले उदरांतू दवरून घेता. तशी पळोवचें गेल्यार विश्वरूप दर्शनांतू अर्जुनान तागेले कसल म्हणचें म्हण म्हळ्यार आतां धृतराष्ट्रांक गेले ते 100 कौरव मेगेल भावंड तांकां मारचिवे. तशी मेगेल गुरुजन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म मेगेल पितामहू तांकां मारचिवे मेगेल द्रारपतना म्हण म्हणटना विश्वरूप दर्शन दाखयतना ते भगवद्गीते श्लोकांत ताका पुरे धार्तराष्ट्रादी म्हळ्यार पुरय कौरव. तशीच हे द्रोण अश्वत्थामांनी तांणी ते देवाले ते विंगड 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 तोंडांतू तांणी पुरे भितर वची दिसता काही कितली जन ताणें करकर दाड्यांतू चाबून घाललेलं वरी दिसता काही म्हळ्यार देव ताका दाखयत रस पुराय जनाल मरण निर्धार जावन आस. कशी मोरका कसल कोरका म्हण सांगून आपणान करची ते तू तुगेल काम मांद्र करचें. तू निमित्त मांद्र शिवाय समस्त कर्त्रा हावाची. तू निमित्त मांद्र तुगेल करीन तू करची म्हण तू लेखची मांद्र कांय ना. जावचे शिलाक्का एक निमित्त म्हण आसा तशी तू निमित्त मात्र शिवाय अर्जुना करची पुरय हावेची म्हण सांगून ते विश्वरूप दर्शनांत देव अर्जुनाक सर्व दाखयत दिकून तो मागीर तयार जाता युद्ध करच्याक. तशी विभवे नमः. विविधः भवति इति विभुः. विविधः भवति. देव विविध रूपान असता. देवाक एक रूप एक गुण म्हणून ना अनंतानंत रूप गुण महिमे आशिल्लो परमात्मो तो तश्चावन विविधः भवति इति विभुः. अनंतानंत रूप ताका देवाला एक रूप कोणेय सांगे पळय ना बातो तशी मांद्र आशिल्लो ना. आमकां गोत्तशील म्हणटाक आमी पुरे वाजितना भागवतांतू ताका 24 अवतार सांगताचे ताजे पशी चड कितले अवतार की. तदनंतर आमी आतांय म्हणटा पळय दैवम मानुष रूपेण खंयची रुपार देव आमकां पावता आमकां गुर्तुना अर्थुना खंयची एक कडेन यात्रे वताची खंयची एक कळक आमी ते एक केलाव सकाळी पेपरारी आतां पुरे येता ते घटनांनी जाल्लेले दिताचे पळय आमकां गुर्तुना तिले एक कडेन कार राबले गुर्तनातील जागो कोण डकाय की कसले की म्हण देवा म्हण मागतना कोणके येयलो आमगेल घरा येयाचे म्हण म्हणालो ताणी ते राबयलो आमकां असल पुरी काणी आमी वाजिताची बदल जाल्लेले जिवनांतू कोणाच्या पुरतो
गुर्तुनातील कडीन एक कोणकी एक मेळका जाल्यार परमात्मूच तागेले अंतर्यामी जावन परमात्माच म्हणतात ना प्रति जिवांतू ताणी तक प्रेरण दिवन रब्बो नसच्या पुरो नामे परमात्मा खंयचे की रुपार येवन आमकां रक्षण करून नसच्या पुरो आमकां गुर्त करू कळना मागीर हेर दीस आमी तन्या सकेना म्हणून वापस थंय पळोवच्या वताचे वे कोण आमकां केले कोण कसं केलेलं आमकां म्हणून ना जाल्यार खंयकी एक कडेन कश्टार आसतना आमी देवा म्हणटना कोणकी येवन पावलो जाल्यार दैवम मानुष रुपेण कोणकी एक आमकां पावलो म्हळ्यार देवूच आमकां पावलो खंयची रुपार येवन खंयचे एक मनशाल रुपार येवन तोच आमकां पावलो म्हण आमी लेखू येता तशी आमकां गोत्तशिल्ली 24 अवतारां सोडून मागीर खंयची रुपार देव येवन केन्ना की सकट भक्तांक गेल रक्षण आनी कोरनसच्या पुरो कोणाकय कोणू असं आमकां रक्षण केलें स्वयं परमात्मा नेवनूची म्हूण सांगून तशी पुराय आसता तशें जावन सर्वत्र व्याप्त जावन अनंतानंत रुपारे भक्तांगेल रक्षण करतलो विशेषम भावयती एक विशेष जावन पालन करतलो जगत्याक संसाराक विशेष जावन पालन करतलो देखून ताका आम्ही समर्थ जावन पालन करतलो देखून ताका आम्ही विभवे नमः म्हणून सत्कर्त्रे नमः सर्व जना करेन सत्कार करून घेतलो सत्कारू सन्मानू गौरव या प्रेम हंग सांगचे देवाक सत्कार करचे म्हणून म्हळ्यार कसले म्हणून म्हळ्यार देवाल पूजाचे आमी देवा दिवचे एक सत्कार देवा एक नित्य एक अनुष्ठानार आसून घेवन नित्य एक देवा पूजा करचे मानसिक की कायिक की वाचिक की खंयचे रितीर जाता देवाला एक पूजा आमकां पूजा कोतना आमकां कसले करू कोतना तशें जावन आमी घरकडे सालिग्राम दवरले आमी पूजा सालिग्रामा पूजा केल्यार पूजा म्हणणे खंयचे रितीर देवाला आराधना आमी करता पळय ती पुराय देवाला पूजाची देवान कशी चोलका म्हणून सांगून एक धर्म आमकां दिला पळय त्या धर्मार आमी चोलन धर्मूत आमी पालन केल्यार तिवय एक देवाला पूजाची तशी सर्व जनाल करीन सत्काराक अर्ह जावन आशिल्लो देखून ताका सत्कृतः म्हणजे आता सत्कार करका म्हळ्यार कोणाक करका गुणांतू ज्ञानांतू वृद्ध जावन आशिल्ले वृद्ध म्हळ्यार मानतार म्हणणे परिपूर्ण गुण परिपूर्ण ज्ञान आशिल्ले जन तांणी उच्च की नीच की जाती वर्ण मत कसले नानशी तसल जन सत्काराक एक अर्ह जावन आशिल्ले म्हणून म्हणटाचे म्हळ्यार गुणान परिपूर्ण सुखा तांणी ज्ञानान परिपूर्ण सुखा तांकां एक आमी आदर करचेस पळय ताका आमी सत्कारो म्हणून म्हणटाचे जाल्यार परमात्मा इतलो सत्काराक अर्ह जालो कोणेय ना म्हणून सांगून स ही पूज्यतमो लोके स ही तोची सगळे लोकांतू पूज्यतमः पूज करून घेवच्याक सत्कार करून घेवच्याक अर्ह म्हण आमी पळयताची राजसूय याग जाता अग्रपूज कोणाक करका म्हणून सांगून धर्मराय तागेल्या मनान तो येता कृष्णा करका म्हणून जाल्यार ताणें एक मालगड्यांक गेल्या निमगूच क्रम आसता तो पुराय मालगड्यान बसून आसतना थंय निमगिता एक अग्रपूज म्हणून करका नवे कोणाक कुरयता हांवें म्हणटना भीष्म कळलेलो उतरां म्हणटा की कृष्ण परमात्मा पशी कृष्णाल पशी एक अर्ह जावन आसोच्यो अग्रपुजेक कोणेय ना ह्या सभेन तूं कृष्णाक ती अग्रपूज दिवका भीष्म सांगता तो कसं करतशिल्लो कृष्ण परमात्मा तो स्वयं जाल्यार कोण ते राजसूय या गायला पुराय काम पुराय जना मांडून दिला काय कृष्णान तो आईले अतिथी सत्कारांक राबला तो आईले कोण सकडी येता तांकां पायदूच्या उद्दा दिवन तो भितर पेटयतशिल्लो काय कृष्ण ब्राह्मण भोजन जेवचे कडेन तोच राबून त्या ब्राह्मणांक म्हणून विंगड एक कडेन भोजन त्या फूड दुखून आशिल्ले ते तांगेले योग्यतानुसार तांकां बश्या जागोत आमी भागवतांत कृष्ण कंसवधे वेळ पळयतना ते मुष्टिक चाणूर हांगेल वटू ते कृष्णाक आनी बलरामाक मल्लयुद्ध जावच्याक एक वेदिक सिद्ध केला ते वेदिकेचे सुत्तूची कोण कोणाक खंयचे जाग म्हूण सांगून निर्णय जाल्ला म्हूण पळयताची तेची रामायणांत आमी जनक रायान सीतेले त्या शिवधनुस दवरून घेवन सीतेक स्वयंवरात सिद्ध करतना त्या स्वयंवर पळोवचे आयले पुराय जना तांगेल योग्यता अनुसार जागो म्हळ्यार योग्यता अनुसार तांकां ताणें सत्कार केला तांकां जागो दिला ब्राह्मणांक एक जागो क्षत्रियांक एक जागो तशी ती आयले ते चार वर्णाच्यांक चार कडेन जागो तशी पुराय ताणें जनकरायान केला तांचो भेद दाखयलो म्हूण न्हय
आतां आमी पळय समान 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 म्हणटाची हे पूड दुखून आशिल्लो तांचो भेद दाखयलो म्हणणे केन्नाय सांगतात आमगेला आलोचनेक कोण आमगेले एक परिसर म्हूण आसता आमगेले एक चिंतन म्हूण आसता थंय एकल एक चिंतन असोचे कडेन ते जनान आसला थंय कसलेची क्लॅश येना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रांनी पुरे वट्ट बैसले म्हूण जाल्यार एकल्याला विचार कसलकी जावन वता थंय तशान हे कसले जाती पद्दती नाही कसले एक विषय नाही ज्याला पुढे दुखून तांकां योग्यतानुसार जावन तांकां योग्य रीतीर उपचार करचे म्हूण सकडे आशिल्ले तशी हांगाय तशीची राजसूय यागांतू ते कृष्णूची तो ब्राह्मण भोजन जेवचे कडेन ब्राह्मण म्हूण म्हळ्यार देवांक सम म्हूण दाखोवचे खातीर कृष्ण ते ब्राह्मण भोजन जेवचे कडेन तोच रब्बून आईल ब्राह्मणांक वाडोवन तांगेल ते आमी पळयताचे कसले तांगेल उच्चिश्ट समीत काडच्या रब्बील परमात्मा म्हूण सांगून ब्राह्मण म्हळ्यार देवाल समान म्हूण तशी तो भीष्म सांगता खंयचे कामय उच्च नीच म्हूण करना नशी आईल जना एक पाययाक ते वावटेन आईल जनाक पायया एक उदा दिवन तांकां हात पाय धुवच्या एक उदा दिवन भितर पेटोवचे म्हळ्यार तसल कामय त्या कृष्ण परमात्मान केला त्या ब्राह्मण भोजन जेवचे कडेन वचून तो राबून थंय पुरे ताण पळयला देखून कृष्ण म्हळ्यार आपण एक परमात्मा म्हूण लेखाना नशी कोरका जे कसल कोरका म्हूण जगत्या ताण करून दाखयलो तागेल्या पशी एक अर्ह जावन आशिल्लो व्यक्ती हे अग्रपुजेक कोणेय ना म्हूण सांगून भीष्माना तक्काची अग्रपूजे दिवका म्हूण सांगून सांगला तशीची तागेले ते अवतारांत पळयल्यार तागेलो सुदाम म्हणलो लेखलो तागेलो गुरुकुलाचो स्नेहित तो संदीपनीला आश्रमांत असताना सुदामाल वटोसचे सुदाम ಸ್ವಲ್ಪ होड कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ सानो जाल्यार तांकां भारी एक नमने प्रीती सुदामाक आनी कृष्णाक त्या वेळाक सुदाम तो दट्ट दरिद्र तो कुचेल म्हणतात ताका सम घालच्या कुचेयला ताका नेसू सम अंगल नाशिल्के परकट अंगल नेस्तशील देखून ताका पुरे जन कुचेयला म्हणजे तागेलें नांव न्ही जावन सुदाम त्या सुदामान कृष्णा पळोवच्या म्हूण येतना तो कृष्ण मेगेल स्नेहित येयला म्हूण कळ्ळी कुडले आपण रायू तो कसले नातिलो तो कसलकी परकट अंगल घालन येयला आ वशी बेसका द्रोणाल आनी द्रुपदाल काणी पळयतना कळटा द्रुपद महारायू द्रोणाल वटू एक आश्रमांत शिकला जाल्यार राय जाले नंतर ताणें द्रोणान येतना सम ताणें द्रोणा आदर दिनी म्हूण म्हणलेले कोपान न्हय द्रोणाक आनी द्रुपदा वैरत्व जेवचे तशें कृष्ण परमात्मा तशें न्हय पळया ते सुदामाक देव म्हळ्यार तशें केन्नाय सुदामू कसले कसकी एक आमगल घालून घेवन येयला वो आमी गेल दोस्तीचे म्हूण ताका म्हाका लजी तान म्हूण कसलेय म्हणना श्री कृष्णान ते सुदामा पटोवन धरले भितर ताका आपयले ताजे नंतर सुदाम ब्राह्मण ताका बैसून तागेले पादपूज करयले कृष्णान रुक्मिणील करीन पांयार उदक घालून कृष्ण तागेले पादपूजा करता तूं ब्राह्मण तूं देवाल बरीची म्हूण सांगून पळया कृष्णाल एक देव परमात्मो कशी आसुका तशी दाखयता कसले उच्च नीच म्हळ्यार कसले भावन ना ताका परमात्माक तशी दुर्वासान एक पंता द्वारक पळोवच्या येतना द्वारकी पळोवका म्हणटा कृष्ण ती पुरे काणी अधिक मासाच्यान तूं येता कृष्णान रुक्मिणी घेवन दुर्वासाल रथ ताणें तांडून घेवन व्हरून सगळे द्वारकी दाखयले मागीर कसले सकडे काण येता रुक्मिणीक तान येयली म्हूण सांगून पांयान ताणें मिटून उदक हाडून रुक्मिणी पिवयले तेदन कृष्ण दुर्वासा कोपयलो हांव बैसून आसतना तुका बायलेल वयर मोग म्हूण असल सकडे काणे सजाव जाल्यार त्या दुर्वासाक हांव रायू कोणाल की करीन व्हरून द्वारकी दाखोयत न्हू म्हूण म्हणान अशी दुर्वास एक योग्य जावन आशिल्लो ऋषी त्या ऋषींगेल सत्कार आमी रायान करूं का म्हणल्यार दाखोवचे खातीर ताणें दुर्वासाक तोच रथार बिस्कून तो रथ तोच तांडून घेवन सगळे द्वारकी दाखोवन हाडता काय कृष्ण तशी सत्कृत म्हूण सत्कर्त्रे नमः म्हूण ताका इत्याक म्हणचें म्हूण म्हळ्यार सर्व कोण पुजेक अर्ह म्हूण म्हळ्यार ज्ञानान गुणान एक योग्य जावन आशिल्ले जनाक आमी ते सत्कार दिवका ज्ञानान गुणान योग्य जावन आशिल्ले म्हळ्यार परमात्मा मात्र हांगा आमकां जगत्यांत मस्त जन सत्कार दिताचे सन्मान करताची जे आम कसलकी एक खंयची एक एचिवमेंट केले ते हांगा आमी सोण चमकले जाल्यार व्हड एचिवमेंट आमी कसल कोरका म्हूण म्हळ्यार आमी देवाले वच्चा पळोवचेच पळय ते आमगेले जिवनांत आमी करचे सर्व व्हड साधन परमात्मा तसलो तशें जावन
आम्ही लेखचे ते केक साधन तागेल तिकड वच्चा एक हेज्जो दवर का जलरी तागेली प्रेरणम का असू का तशान परमात्म केदनाय आमगेल अंतरी आम्ही जावन आशिल दिकून आम कितलो होड मन पळया तागेले आमगेल अंतरी आम्ही जावन आमकां प्रेरण दिवन तागेल पूजा तोच करून घेता आमगेल करीन तोची तागेल पूजा अर्चना कीर्तना भजना सकड करून घेवन मान ते पूजे फल कोणा दिता आता आमगेल अंतरी आम्ही जावन आमगेल करीन तागेल कसल सकड सेव तो करून घेत पळय ताणे करून घेवची ते ती योग्य आमकां दिवन ताणे करून घेवचे जाल्यार फल ताणे करून घेवनूय कोरोच्या आमकां प्रेरण दिवनूय करून घेवनूय फल कोणा दिल ताणे फल आमकां दिता ताका फला अपेक्षा ना तसल जावन शिशुपाल वधे जाल्ले कंस वधे जाल्ले मथुरा नगरा अपेक्षा करनी ताणे रामू जावन येतना रावणाक हत्या करता तो विभीषणाराय जावन बसयता परमात्माक कोणाले अपेक्षा ना कसले नक्क ताका निरपेक्ष जावन भक्ताल करीन भक्तांक प्रेरण दिवन तागेल सेव करून घेवनूय ताणे सेव करून घेतिले म्हूण सांगून आमगेल मना कसं एक अहंकार हाडता शिवाय तो तागेल प्रेरण म्हणलें नाशें ताक्क ना ते फल समीत तो कोण करला तांकां दितलो तसल एक ज्ञानवृद्धू तसल एक गुणान ज्ञानान सकड मालगड जावन आसूचो तागेल्या पशी उत्तम जावन आशिल्ले जगत्यांतू सगळे ब्रह्मांडांतू तो मात्र तागेल्या म्हणजे तागेल समान जावन आसूं तशें जावन सत्कर्त्रे नमः म्हण ताका सांगू येता तशीची सत्कर्ताय नमः सत्कर्तः सत्कर्त्रः सत्कर्तः तो सत्कर्त्रः चांग करून घेवचो आमगेल करीन तशी यो सत्कृतः सत्कृतः म्हळ्यार सर्व करयतलो सर्व सत्य म्हळ्यार कसं न्ही आमकां दोळे दिसचे असं म्हणले शाश्वत म्हूण म्हणलेले हें पुरे सत्य दोळे दिसचे सत्य हे सत्य कसं आमकां दोळे दिसता हांग जगत्यांत कसं सकड सर्व सृश्टी ही आमकां दोळे दिसता माती जेवच्या पुरो उदा जेवच्या पुरो उज्जो जेवच्या पुरो हाजी निमती पुरे एक मूलभूत म्हणटाची हे हाजी निमती जावन हे जगत्य सृष्टी जाला हे पुरे केल्लो कोण म्हळ्यार परमात्मो ते दोळे दिश्चे सकड बसतो जाल्यार मागीर कसं की सकड सृष्टी जाले या मूल कसले माती उदाक उज्जो म्हणटाची ताजेच एक वैकारिक रूप ते पुरे जगत्यांत जाल्लेले तशी मातीक तमोगुण म्हणटाची माती पळय जड तग्गू 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 वता तशीच उदक म्हणटा खंय तग्गू आसा थंय वचून होळ न्हू वता त्या उदक तशें जावन ते राजसीक गुण म्हणटाची उज्जो मात्र मेलमुख जावन जळत देखून उज्जो सात्विक गुणाचे प्रतीक म्हणून म्हणटाचे आमी तशीच देव सर्व कर्तृ देखून सर्व चांग कसल आसा ते करतल देखून सक्कडी करतल देखून परमात्माक सत्कृतः म्हणजे वेदव्यास ऋषीन सांगचास एक जगत्यांत येद्दोळ आमी म्हणटा पळय यो तशी जेवच्यान जशील अशी जेवच्यान जशील म्हूण म्हळ्यार वेदव्यासान सांगचास कसले म्हूण म्हळ्यार हे जगत्यांत येद्दोळ तई कसल जेवच्यान जशिले म्हणूनच पळते कसले जायनी पुरे जाल्ले येद्दोळ ते म्हणत ते कसल जावकास पळय तेंचे जत्ता आमी मात्र म्हणचे ते जेवचे नाकशेला बा अशी जेवची नाकशेले बा तशी येद्दोळ ते परमात्मान कसल जेवच्यान ज म्हणून त्या कसले केलेले ना येद्दोळ ते जावका आशिले जाल्लेले आनी जाल्यारी कसल नज्ज ते जायना जावका आशिल मांद्र जत्ता म्हूण सांगून वेदव्यास ऋषी सांगताची म्हणटना ताजे अर्थ कसले म्हळ्यार देव आमकां कसले चांग वायट म्हूण करना आमगेल कर्मफल आमी भोगचे तशें कसल जाल्ले त्या पूरे आमी जाल्लेले आदत देल्ला ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು मस्त कष्ट इले ओ वैराग्य इले आमकां भारी चांग म्हणलें का ताजे निमती पुणे आमी देवाल दिकड चमकलीची अयो म्हाका कश्ट इल्ले नवे देवान म्हाका शिकयलें नवे म्हूण सगळो दीस रोवन बसले आमकां आमी केन्नाय परिपूर्ण जावन सम करचें ना आमगेलें जीवन रोवनू गेल्लें ताजे पशी आमकां कसल की त्याची शिक्षा दिल्लें शिक्षण म्हूण लेखून घेवन आदत देल्ला ಒಳಿತೇ आयितो म्हूण लेखल्यार परमात्मान आमकां कसं की केलेलें चांग कतीर म्हूण सांगून लेखचें बारीक कश्ट आसा जाल्यार तशी लेखली म्हूण जाल्यार येद्दोळ तई देवान केल्लेलें पुरे चांगची म्हूण लेखली म्हूण जाल्यार तशी त्या अर्थार देवाक सत्कृतः म्हूण म्हणचें हाजीक विष्णू सहस्रनामांतुले हांगातय नांवाचे अर्थूर अभयता आनी फाल्लेक मुखार सोवया येद्दोळ तई सांगिल्ले अर्थाचे कसले
विषय की तो देवालय स्वाम्याले चरणारविंदाक समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयितत्. श्री हरिगुरुचरणारविंदार्पणमस्तु.